नमस्कार. लेखक विचारवंत उदय भेंब्रे आणि शिवाजी महाराजा संदर्भात केल्ली काही विधानां आणि ताजे नंतर तांच्या घराकडेन रातीकडेन वचून बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी काडिल्ली धुमशाणां हो विशय सध्या गाजता. वेगवेगळ्या तरेन म्हणजे उदय भेंब्रेच्या समर्थनांत एक सभा जाल्या. ताजे नंतर मराठा महासंघाच्या वतीन आतां कुंकळे एक सभा जाता. वर्तमानपत्रां, सोशल मिडिया आणि एकूण इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हाजेर चर्चा करता. आणि ही चर्चा कितली विधायक म्हणजे लोकांक अभिव्यक्ती व्यक्ती स्वातंत्र्य आसा म्हळ्यार कितें, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो अर्थ कितें, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जर उदय भेंब्रेक आसा जाल्यार ताच्या विरोधकांक आसचें न्हय काय कितें, अशे तरेचे वेगवेगळे विशय आसात. आज सडेतोड नायक कार्यावळीत आमी ह्याच विशयाची चर्चा करतात आणि आमचे मदीं कांय म्हत्वाचे लोक आसात तांची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात मोहनबाब आमशेकार, आदले आमदार, प्लस हिंदू विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल. बजरंग दल हे विश्व हिंदू परिषदेच्या अंतर्गत आसा. पण ताजोय तूं मुखेली पूर्ण ताजोय तूं मुखेली म्हणून तुका हांव आमच्या कार्यावळीन आज महत्वाचे तुका येवकार तुका दिवपाक जाय आमी. धन्यवाद. आमचे मदीं आहात किशोर नायक गांवकार, एक इंडिपेंडंट पत्रकार. आमचे मदीं आहात संदीप हेबळे, एक कार्यकर्ते आणि सोशल मिडियाचेर खूब एक्टीव सडेतोड मत मांडपी म्हणून संदीपाक आमी वळखतात. सगळ्यान पयलीं हांव किशोर बाब तुजे कडेन वता. ही जी पळय कितें डिबेट चल्ल्या ती उजू योग्य मार्गान चल्ल्या काय धुमशाणां आनीक मस्ती हाजो एक अतिरेक आमी गोंयांत पळयता आनी तातूंतल्यान समाज भेद जावप, मनभेद जावप आनी मुद्दम एक हेतू पुरस्सर समाजान भितर फूट घालपाचो प्रयत्न जावप अशें हें सगळें जें पळय कितें जालें तुका तुजें कितें अनुमान? पयली गजाल म्हटल्यार शिवजयंती हो जो उत्सव आसा तो ज्या तरेन अख्खे महाराष्ट्र जगभर हो उत्सव साजरो जाता, पूण हालींच्या तेंपार दर शिवजयंतीक कितें ना कितें तरी वाद जावपाचो एक प्रथा आतां गोंयांत सुरू जाल्ली आसा. आमकां फाटल्या दिसांनी फाटल्या कांय वर्सां पयलीं आमी पळयलें की शिवाजीच्यो पुतळे उबायल्या वयल्यान बोवाळ सुरू जालो. मागीर कोण तरी ताच्या विरोधान उलयता, कोण तरी ताचेर स्टेटमेंट करता. ह्यावूय फावटी शिवजयंतीच्या उत्सवाक कितें तरी बोवाळ जावपाचो आसा अशी पयलींच एक सुलूस लागलेली आणि त्याच्या वयल्यानूच साऊथ गोवा एसपीची ट्रान्सफर जाल्लेली हेवूय आमी विसरपाक जायना. म्हटल्यार कितें तरी शिवजयंतीच्या उत्सवाक कितें तरी धुमशाण नाजाल्यार रॅली आणि अशें कितें तरी एक वेगळें शो करपाचो एक योजना आसली. पुणून तो क्षण शिवजयंती उत्सव बरे भाशेन साजरो जालो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिवजयंती उत्सवाक जें भाशण दिलें त्या भाशणा वयल्यान हे सगळे विशय सुरू जाले. तांणी भाशण म्हटल्यार म्हाका तर अशें दिसलें की मुख्यमंत्र्यांनी एक शोध निबंधच वाचून दाखयलो काय कितें त्या भाशणांक. खरें म्हटल्यार एक पॉलिटिकल व्यक्तिमत्व जेन्ना भाशण करता तेन्ना शिवाजी महाराजाचे आदर्श बाबा एक संवसारान जगभरान एक असो राजा ज्या राजाक आजुनूय लोक मानतात अशें कितें त्या राजा भितर आसा की त्या राजाची किर्ती ही वाडत चल्ल्या, कमी जायना. आणि जेन्ना आमी खोलायन वयतात आणि त्या राजा बद्दल जेन्ना विचार करपाक लागतात, अभ्यास करपाक लागतात की तो राजा जरी मराठा असलो तरी अगदी ब्राह्मणा पासून ते महारा पर्यंत लोक त्या राजा खातीर आपलो जीव दिवपाक तयार आसले. असे किने गुण त्या राजा भितर आसलेले आणि त्या खातीर त्या राजाचो सखोलपणान अभ्यास करप गरजेचें आसलें. पूण जालां अशें की शिवाजी महाराज म्हटल्या उपरांत प्रत्येक मनीस तेचेर अधिकार गाजयता. कांय हिंदुत्ववादी संघटना तो हिंदूचो राजा म्हणटात. आता आय एम फ्रॉम मराठा कम्युनिटी, मराठ्यांक दिसता की तो आमचो मराठो, आमी आमचो पयलो अधिकार ताचेर म्हणून. प्रत्येक घटक हो शिवाजी महाराजा बरोबर आसलो, प्रत्येक घटक ताका पूजनीय अशा पद्दतीन आसता. पुणून एक शिवाजी महाराजाच्या शिवजयंतीच्या निमित्तान तांणी केल्लें कार्य, तांची शिवशाही, त्या शिवशाहीच्या वेळेवयली त्यांची शासन व्यवस्था हेचेर चर्चा जावची सोडून ह्यो चर्चा भलतीकडेच वयतात आणि तातूंतल्यान हे असले प्रकार निर्माण जातात. व्हेरी गुड. संदीप बाब, तुझे म्हाका भाश्य जाय ना. हांवें ताजो यूट्यूब व्हिडिओ पळयलो, उदय भेंब्रेन जो यूट्यूब व्हिडिओ काडिल्लो. म्हाका तातूंत कांयच वायट ताणें म्हणिल्लें अशें दिसूना. इनफॅक्ट ताणें इतलेंय म्हणलां की शिवाजी एक व्हडलो राजा, वी ऑल एडमायर हिम अशें ताणें म्हणलां, व्हेरी क्लियरली म्हणलां. पूण ताणें थोडे फॅक्ट्स मांडले. ताणें म्हणलें आज जें चल्लां वातावरण जें चल्लां, जें घडूंकूच ना तें तुमी शिवाजीन केल्लें म्हणटात, ताजेर तुमी एट्रिब्यूट करतात. हें असलें कित्याक जावंक जाय?
ताजे तुमी जे हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स जे आसात ते लोकांच्या फुडें प्लेस करा. आनी ताणें हिस्टॉरिकल रेफरन्सीस वेगळे वेगळे दिल्या, पुस्तकांचे रेफरन्सीस वेगळे वेगळे दिल्या. आतां हिस्ट्री म्हणटा ती ताका एक इंटरप्रिटेशन केन्नाच नासता. हिस्ट्री इज वायड सब्जेक्ट. तातूंत प्रायमरी सोर्सीस असतात, सेकंडरी सोर्सीस असतात, लिटररी सोर्सीस असतात. आतां कोणाकूय जे उदय भेंब्र्यान म्हणिल्लें समजा ताका तें पटना, तांणी सेपरेट यूट्यूब व्हिडिओ ताका कावंटर करा. मत कितें आसा हें तुवें आतां आयकलें. इतिहास हो इतिहासाचो विशय जायना आसतना तो वादविवादाचो विशय जाता. अंतर्विरोध, राजसत्ता, संघटना, धर्म, जात तातूंत भितर पडटात. हें कितें? आनी तुजी संघटना वचून उदय भेंब्राच्या घरा राती वचून तो एक जाणटो मनीस राती वचून धुमशाणां काडटा. आतां हांव तुमकां सांगता की आमच्या किशोरोबान सांगलें की हे शिवजयंतीच्याच हेका जावपाचें तेका बी आशिल्लें म्हणून. आय डोंट नो तेज्या बद्दलचें कितें तांचें मतांत, परंतु म्हाका हें दिसता की बांगलादेशान भितर जी हें जाली, सत्ता उलथप जाली, तशा पद्दतीचें षडयंत्र हें आमच्या देशान भितर चालू आसा. आनी सोरोस आनी बाकीचे जे आंतरराष्ट्रीय संघटना आसा आनी फायनान्सर आसात, दे आर फायनान्सिंग इन अवर कंट्री ऑल्सो. ती ही सत्ता उलथून पूण ती उलथोवपाची ना जाल्यार कितें करपाचें? आमच्या देशाचो विकास हो थारोवन दवरपाचो आनी ताज्या खातीर वेगवेगळ्या संघटनांक पयशे उपरोवप, तेंचे अशा पद्दतीचे कोणाक तरी स्टेटमेंट करपाक लावप, हें तितूंतल्यान जाल्लें आसा. परकीय शक्ती डेफिनेटली हांव नको ताणें परकीय सत्ते कडेन कितें हांव सांगता म्हजें कंप्लीट कर मागीर तूं जायतें उलय. सो अशा पद्दतीच्या ह्या हितून भितर कितें तरी घोसळ घालप आनी देशान भितर एक वादंग निर्माण करप. गोंयान भितर सुद्दां अशा पद्दतीचे ज्यो कोंकण रेल्वेची फाटी आमी पळयले आनी खंयची आंदोलनां जी पळयली, ह्या आंदोलना फाटल्यान परकीय शक्ती आसा. म्हाका सरकाराक विनंती आसा म्हजी की हितून भितर इल्ल्या त्यांनी डीप अभ्यास करचो आनी जे कोण अशे जर आसत तितून भितर, हांव आसा अशें म्हणना कित्याक हांव आय एम नॉट अ अथॉरिटी, आसा जाल्यार तांचेर कडक कारवाई करची, तांकां भितर व्हरचें, तांकां तेंचेर खटले करचे. बरो हें सरकारान करपाचें काम, हें काम सरकारान बजरंग दला कडेन सोंपलें. आतां हांव तुमकां दुसरें सांगता, बरोबर आसा, विश्व हिंदू परिशदेच्या अंतर्गत बजरंग दल आसा हें हांव मान्य करता. आनी जे गेल्ले तितून भितर बजरंग दलाचे पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते आसा, परंतु डेफिनेटली आसा न्ही, ते सगळें नांवूच तेंच्यांनी सांगलेलें आसा स्वतांनी. सो हांव कितें म्हणटा, हे बजरंग दल एज अ संघटना म्हणून तेंच्यांनी करूंक ना, पदाधिकारी आसा ते, परंतु ते एक हिंदू समाजात जागो जाता, जागृताय जाल्ली आसा देशांत भितर, जगांत भितर आनी गोंयांत भितरूय जाल्ली आसा. ह्यान फुडें हिंदू समाजाच्या काही यांचो जर अपमान जर जायत जाल्यार हिंदू समाज छत्रपती शिवाजी महाराजांचो अपमान हो हिंदू समाजाचो अपमान आसा. मोहनबाब सांग कोणे छत्रपती शिवाजी महाराजान बायकांक पळयले, भुरग्यांक पळोवन व्हेली, हें अशें म्हणप म्हणजे केदें व्हडलें तुमी तेजेर आरोप करता. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हितून भितर ताठण घालून कल्याणची सुभेदार हाडलेली सून, ती सुनेक पळोवन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हटलें अशीच आमची आई असती वदले छत्रपती, तिका आवय म्हटली ताणें. आनी हांगासर हो सांगता की ताणें बायलांक पळोवन गेले म्हणून तिडकूच येवपाची, हांव थंय आशिल्लो जाल्यार वेगळी गजाल घडपाची आशिल्ली. कितें करता आशिल्लो? कितें करतलो आशिल्लो ते त्या टायमाचेर जातलें आसलें, आतां सांगूंक उपयोग ना. पूण हांव तुमकां सांगता, त्या भुरग्यांनी त्या तरणाट्यांनी खूब पासियन्स काडलें. ओके 9 जाली, सांजचें ते वचपाचें आशिल्लें, थोडो उशीर जालो जमपाक, येते करपाक, कामा वयल्यान येवपाक बी, पूण ताणें कांयच करूंक ना, एक पावल मुखार व्हरोंक ना. ज्या जाग्यार उबे आशिल्ले थंयच्यान चर्चा केल्ली आसा. चर्चेंत भितर तूं अशें म्हणटा बजरंग दल अधिकृतपणान ह्या आंदोलनान नाशिल्लें, नाशिल्लो. हे मेंबर्स हे वेगवेगळ्या संघटनाचे, हिंदू संघटनाचे तांकां शिवाजी महाराजा संदर्भात केल्ल्या वक्तव्याक लागून राग आयलो आनी प्रत्येक हिंदूक आपल्या अशे तरेचे विधान करतना राग येतलो आनी ते वचप हे स्वाभावीक. ह्यान फुडें येतलोच, ह्या फुडें आनी ह्यान फुडें जर असो कोणी हिंदुत्वाचो जर अपमान करीत जाल्यार तांणी मागीर आपणें हें भोगपा खातीर उबे तयार रावचें सगळ्यांनी. म्हाका दिसता हो पॉयंट ऑफ व्यू जो हांवें हय बजरंग दलनी काल आतां वास्कोन भितर ताजो पुतळो जळ्ळो, सगळे हिंदूच आशिल्ले. आतां फाल्यां तुमी सांगले तशें फाल्यां कुंकळे सभा आसा आनी गोंयान अश्यो कितल्योश्यो तरी शिवप्रेमी आनी हिंदुत्व प्रेमी संघटनेच्यो सभा जातल्यो आनी वेगवेगळ्यो गजाली हितूंतल्यान जायत वतल्यो, जर हें बेगीन मोकळें केलें ना जाल्यार. हांव म्हणटा सगळ्यांनी शांततायेन ना तेच सांगता. आतां तुमी जी ही गजाल आयज केल्ली आसा हो एक तेजो भाग आसा.
कळ्ळें न्ही समाजान जागृताय जावपाक जाय वैचारीक देवाण घेवाण जावपाक सारकें. जाय आनी चुकीची विधानां आमी करपाक जायना हे इतिहासकारांनी आनी फिलॉसॉफरांनी सुद्धा लक्षात दवरपाक जाय ना, सध्या या- तुम्ही या- सांगतालो. या- चुकीची विधानां जावपाक जाय. मोहनभाव आमशेकर हे ज्येष्ठ आमदारूय रावल्ले आसात ते. आणि समतोल हय, विचार केला. हय, समतोल विचार तो हाजे करपी पयलीं आमी चर्चेक हय. घालिल्लो. आज तो मातसो फाटले फावटी तो तशेंच जालें. समतोल आता की कालचो बजरंग दलाची जी कृती आमी पळयली त्या कृती म्हणजे त्या संघटनेचे मुखेल म्हणून ते ज्या पद्दतीन उलयले ते त्या संघटनेन दाखयले की त्यांचो मुखेलीच जेन्ना असो आक्रमक जेन्ना आसा तेन्ना त्याचे कार्यकर्ते मावळे त्याचे अशे आक्रमक जातलेत. पूण परतून हिंदू हांवूय हिंदूच, सारकें. तूंय हिंदू सारकें. होवूय हिंदू. सारकें. आमचो हिंदूचो ठेको कोणाक आमी एकट्या संघटनेक ना जाल्यार कोणाक तरी दिवंक ना. हे ज्या पद्दतीन हे झगड्यो गजाली आतां उदयबाब भेंब्रे जे कितें उलयला तेणी आपली पर्स्पेक्टीव मांडला ते आमकां मान्य ना. हेच्या पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकराचेरूय तेणी व्हिडिओ काडलेलो, हांवें ताका उत्तर दिलां. जॅक सिक्वेराच्या संदर्भातूय तांणी आक्षेपार्ह व्हिडिओ काडलो की जॅक सिक्वेरा ओपिनियन पोलाचो फादर जावपाक शकना म्हणून. तेचेर चर्चा जाली, डिबेट जाली, प्रत्येकान ताका उत्तर दिलें. हो जो प्रकार आसा घरा कडेन वचून जाप विचारपाचो आनी तो सुद्दां रातचो वचून दीस इज एकूच मिनीट हेच्या पयलीं अशाच पद्दतीन कांय हिंदू संघटनांनी जात्रेक मुसलमानांक दुकानां थाटपाक दिवचे ना. मोहनबाब आमशेकर आक्रमक जाल्ले, तांणी आमचेरूय त्याच्या संदर्भात कांय विधानां केल्ली खंयच्या तरी एका लेखान. हे म्हाका सांगा तुमी की ही आमी डेमोक्रेसी, तुमी आदले आमदार कॉन्स्टिट्युशनाक प्रमाण मानून तुम्ही आमदार जावन तुम्ही आमदार म्हणूनही भूमिका केला. बरोबर. हे जे बांगलादेशात कितें चल्ला, हेतून कितें चल्ला, हे सगळे गजाली हांगा हाडून आमी जर हांगासर समाजा भितर जर वाद निर्माण करपाक लागले. आता तुम्ही हिंदू हिंदू करतात. काल खापरेश्वराचे जे प्रकरण घडलें थंय तुमचे हिंदू खंय गेले, थंय हिंदुत्व खंय गेलें सांगतात. म्हणजे हे हिंदुत्व जे तिनूय- तुमचे ना, ना. तुमचे हिंदुत्व जे आसा ते तिनूय गजालींची- भाजपाचे हिंदुत्व. ना, ना, तुम्ही तिनूय आज गजालींची हिंदू उत्तरां- भितर सरळ फूट घातल्या आणि तुम्ही हांव म्हणना की मुसलमान जे कितें करता पळय तुमच्या ते ती- सगळें बरोबर म्हणून. ते ज्या पद्दतीन एक आपल्या धर्मा भितर एक दहशत तयार करपाक सोदता पळय तशी दहशत तुम्ही हिंदू भितर तयार करपाक तिनूय शकता. गजालींची तुमची एक एक वाक्यान उत्तर दिता हांव दी तुमकां. बरें. एक म्हणजे विश्व हिंदू परिशदेन ठेको घेतला आमी अशें केन्नाच म्हणना. हांवें म्हटलें विश्व हिंदू परिशद हिंदू समाजान जागृती करता आणि जागृत जागृती उलयता मागीर विश्व हिंदू परिषदेची जागृत बऱ्यो गजाली आसात. जागृत झाल्यानंतर तुम्ही पूर्णपणे जागृत राजकारणात झाल्यानंतर बळी पडलेले आहात. हिंदू समाज तुम्ही राजकारणात total बळी पडलेले आहात. नाही, नाही, नाही. काप्रेश्वराच्या विषयात तुम्ही आयज शिवाजी महाराजाचो होय. विषय फुडे व्हरतात. विकासा काप्रेश्वराच्या आमशेकर सर विकासा खातीर धार्मिक विधी खंयच्या- खंयची मूर्तीची प्रतिष्ठापना करताना आणि ती मूर्ती काढताना त्याका धार्मिक विधी करचो पडटा. माझ्यापेक्षा तुम्ही तो जास्त जाणा. काल जो प्रकार घडलो तो योग्य असलो काय कितें, तो धर्मान आमच्या बसता काय कितें, तुमका जाय तसो तुम्ही वापर करतले धर्माचो, जाय तशे वापर करतले हिंदुत्वाचो, हे अजिबात आमकां मान्य जाय. तुम्ही म्हणतात चर्चेतल्यान बऱ्या तरेन व्यवस्थित पद्धतीन जे विषय सुटावे जावपाक शकतात ते न करता वाद निर्माण करप, दहशत निर्माण करप. आयज अशी जाल्या परिस्थिती उलयतलो सुद्धा जाल्यार मानवना, उलयतलो जाल्यार सोशल मिडियाचेर ट्रोल करपाचे प्रकार घडटात. हे कितें चल्लां? हांव सांगता दुसरी तुमचो गजाल आशिल्ली की तुमी आमी त्या जात्रेन भितर कित्याक आमी अशे कितलेशेच पळयल्ले आसा की त्या फुलांचेर थुकले वता. त्या फुलांचेर ते तुम्ही व्हायरल व्हिडिओ ना व्हायरल व्हिडिओ दुसऱ्या राज्यातले न्ही आमच्याच हांगासरले आसा, आमच्याच देशातले आसा, आमच्याच देशांतले आसा, तामिळनाडूतले आसा. कितल्याशा हॉटेलांनी अशा प्रकारचे तांच्या धर्मातूच सांगलेले आसा की तुम्ही जे थुकले ना, तुम्ही जर मुतले ना ते चूक करता अशें म्हणना हांव. त्यांचे जे कितें गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे ते करतात. परंतु ते आमकां कोता येना न्ही. आमच्या देवाक थुकलेली फुलां आणि फळां ही आमच्या देवाक कोता येना. भायर जाय ती विकूनी घ्यात तुम्ही विकत तेंचे कडेन खायात. आमकां काय तरी संबंद हो ना. जो पळय इशू ताणें पळय म्हणलो तुम्ही बीजेपीचे एजेंडा फुडें चलयतात. Not at all. तुम्ही हिंदू हे तुमचे पाखो, तुमच्या फाटल्यान हेतू आहा हे सरकाराक समर्थन दिवप. जे जे पक्ष हिंदुत्वाचो हे झेंडो उबो करतले त्या त्या पक्षा वांगडा आमी असतले. बीजेपी आसत, काँग्रेस ज्या आसत, लोकांनी देवळांनी वचून शपथ नाल्यार महाराष्ट्राची गोमंतक पक्ष आसा. Exactly. आपण फुडचो ना म्हटलं right. त्यांका पक्षान घेतले ते तुमकां मान्य, ते हिंदुत्व तुमकां मान्य. ज्या लोकांनी देवळांनी वचून शपथ घेतली
की आम्ही फुटचे ना, त्या लोकांक आदरान तुम्ही पक्षान घेतलो, तो त्यांना तुम्ही पक्षाचो कोण ना हा. भारतीय जनता पक्षाचो कोण तुम्ही ना पळय, हिंदू परिषदेन त्या समर्थन अशी वेळ येता आम्ही तेन्ना त्याचे आपण समर्थन ना, करूंक ना. आमची संघटना तेतून ना सर, धर्माचो देवाचो अभिमान आमकांय आसा. आता तुम्ही तो मान्य करिनात ही गोष्ट वेगळी. कित्याक मान्य करचे ना? करात ना, तुम्ही मान्य करिनात ती, हय. कारण तुमकां दिसता तुम्ही दुसऱ्या आमचेर धर्माक आरोप तकली करता. फोडाप हो मान्य आमचो करप धर्म ना. म्हणून अशें ना. तुम्ही सचिन मदगेन व्यवस्थित पद्धतीन विषय समजून दिलो, सावनी शेटयेन त्यांनी सगळे मुद्दे त्याचे इतिहासाचो संदर्भ दिवन खोडून उडयले, ही पद्धत आसपाक जाय. हांव एक सांग म्हाका, धर्माचो तुवें समर्थन केलें, आमी चल मान्य करया. हय. हिंदू धर्माचो जो कोण अपमान करतलो ताजे विरुद्ध तुम्ही उबे रावतले, तुमची हिंदू संघटना- समाज उबो रावतलो म्हणटा. हय, हिंदू समाज उबे आमी- रावतले. ओके, म्हाका एक म्हाका सांगात, एक शिवाजी, हांव एकूच प्रश्न करता, शिवाजी महाराजा संदर्भात हो मानवतेच्या आदर्शाचो प्रतीक अशें मानतात सगळे. आयकय अशे वेळार ज्ञाती काय तो आपल्याक ताका अपहरण करपाचो प्रयत्न करतात, हे कितें? ज्ञाती करूंक शकना. छत्रपती शिवाजी महाराज आमी म्हणटात की राम आणि कृष्ण हाज्या नंतरचो जो कोण आदर्श आसत किंवा आमी जाका मानतात असो छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि केवळ आमी न्ही, पूण अशे वेळार संपूर्ण देश मानता. म्हणजे अशे वेळार काय ज्ञाती म्हणटात, सभा घेतात, निषेध करतात, हे कितें? नाही, ज्ञाती करता म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अगेन्स्ट किंवा ताजो अपमान करणारे जे कोण उलयता त्यांच्या बद्दल केल्ले आसा, दुसऱ्या धर्माबद्दल, सगळे बरोबर आहे. ज्ञातीबद्दल आमी पण धर्म तुम्ही तुमची एक संघटना आसा, तुम्ही हिंदू धर्माचे ध्येय तत्वां मुखार हाडटात, हे सगळें बरोबर आहा. पण ज्ञातीनी हातून भितर पडप हें तुका मान्य आसा? ना, ज्ञाती म्हणजे कितें आसा, त्यांच्यो संघटना आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते भितर आयिल्ले आसतले. पण मागीर ज्ञातीक That- परत तुम्ही हिंदू धर्माचो एक व्हडलो आवाज घेता Total, आसतलो. total पण अशे हिंदू. वेळार काय ज्ञातीनी भितर पडप हें बरोबर? सगळ्या हिंदूंनी भितर पडप हें बरोबर. हय, ओके, हय. बरें. हांव एक लार्जर पॉयंट करता. तांणी म्हणलें का शिवाजी एक व्हडलो राजा, हिंदू राजा, सो सेंटिमेंट्स आमचे हर्ट जातात. पण जेन्ना आमी हिस्ट्रीचे उलयतात, हिस्ट्रीचो विशय आमी जेन्ना घेतात, सेंटिमेंट्स हॅव नो प्लेस. एक्चुअली सेंटिमेंट्स जे असतात न्ही, हिस्ट्रीचो विशय जेन्ना आमी घेतात, दे हॅव नो प्लेस. आज एक एकाडेमीक लेवलाचेर आमी शिवाजीचेर समजा डिस्कशन हय, केलें. शेटये बाब. ना, ना, एक म्हाका पॉयंट दाखोवन दिले न्ही म्हाका पॉयंट मांडपाक दी. आज वी आर व्ह्यूविंग 16th century 17th century जे घडलां, वी आर व्ह्यूविंग देम विथ मॉडर्न स्पेक्टिकल्स म्हणटा तशें. आणि त्या टायमार दुसऱ्या राज्यान वचून लुट्टाले, तांकां तांचें राज्य सांबाळपाक जाय आशिल्लें. इट इज अ नॅचरल फिनॉमिना. तुम्ही मेडिवल टायम्स काडा, मोगली तेच करताले, शिवाजी तेच करतालो, बिजापूर सुलतानेतूय तेच करताले. डिफरंट थिंग. मिलिटरी कॅम्पेन्स दुसऱ्या राज्यान वचून करताले आणि तांची इकॉनॉमी क्रिपल करपाक ते थंय लुट्टाले, कारण तांचे राज्य तांकां सांबाळपाक जाय आशिल्लें. आनी ते समजा थंय मिलिटरी कॅम्पेन करना जाल्यार दुसरे राजा तांचेर हमलो करतले आशिल्ले. त्या वेळाचो काळ तूं आज जजमेंट वेळावयली परिस्थिती तूं आज जज करू शकना. नाही, म्हणून म्हणटा आनी जे म्हटलें पळय लुट्टाले, हांव एग्री आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजान सुद्धा सुरत लुटलेली. हांवच सांगता न्ही तुमकां. पूण अहमदनगर लुटले. त्याच बरोबर हांवें तें सांगलें न्ही, हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराज त्या हेका देसायाच्या फाटल्यान हे करपा खातीर आयिल्लो, मागीर ताजो पोर्तुगालांनी पराभव केलो, ही कित्याक कितें स्टेटमेंट आसा. शिवाजी महाराज हांगासर आयले, गोंयकारांनी तांकां आपयले. गोंयकारांनी म्हणजे बार्देसांतल्या हिंदूच्या लोकांनी की आमचो इतलो छळ जाता, अन्याय अत्याचार जाता, आमकां कापले वता. शिवाजी महाराज हांगा आयलो, करचें. शिवाजी महाराज हांगा आयलो, तीन सावंतवाडीचे भरून हाडले. कांय जाण तांच्या प्रांतान घुसून लुटमार करताले. हेच लोक गोंयान पळून आयले, तांचो शोध घेवपा खातीर, तांकां ख्यास्त करपा खातीर शिवाजी महाराज गोंयान आयलो. हे हिस्टोरियनान बरयल्ले आसा. Exactly. डिसुजा जो Exactly. रिनाउंड हिस्टोरियन आसा, ताणे बरयल्ले आसा. तीन पाद्री हांव म्हणटा कित्याकूय लागून आयलो, इंटरप्रिटेशन आसा. कित्याकूय लागून आयलो. राजू बाबाचे म्हणया, तुमचे म्हणणे मान्य करुया, आमी उदय विमरेचे जायले मान्य करुया. शिवाजी महाराज हांगा आयले, तांणी 3 पाद्र्यांक तिसवाडींतल्या पकडून हाडले आणि तांकां विचारलें की तुमी आमच्या राज्यान आसा आतां, तेन्ना आमच्या हिंदूंचो तुमी जे धर्मांतरण करताले तशें आतां तुमी आमच्या धर्मान येयात, आनी येना जाल्यार तुमी जी आमकां खास्त दिता तीच आमी तुमकां दिता. त्यांनी मान्य केलें मृत्यू कवटाळपाचें, आनी तांची तिगांची शिरकाण केलें छत्रपती शिवाजी महाराज. तेन्नाच्यान पोर्तुगल गव्हर्नरा वांगडा तेंचो हे करार जालो की ह्यान फुडें आमी आनी धर्मांतरण करचें ना, जे कोण धर्मांतरीत जाल्यार तांकां आमी छळचे ना, अशा प्रकारचो एक त्या वेळाचेर करार जालो. शिवाजी महाराज तेन्नाच्यान हिंदूंचो छळ थांबलेलो आसा. शिवाजी महाराजाचो जल्म
ताजे नंतर छत्रपती म्हणून तांचो जाल्लो राज्याभिषेक हाज्या 100 वर्सां पयलीं हो धर्मांतर गोंयांत जाल्लें. 100 वर्सां पयलीं पुर्तुगेजांनी गोंय घेतिल्लें. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय घडणुको आहा त्यो खूब पयलीं जावन गेल्यात. शिवाजी महाराजाचे तांचे नंतरचे पळय जे कार्य आहा ते कोण ना म्हणनात. आमी हांगा उलयतात ते सगळे जे म्हणटात ते कितें एक डिबेट. ही डिबेट चल्ल्या इतिहास हो सतत नवे नवे परिमाण घेवन येता, सतत नवे नवे विशय येतात, सतत नवे संदर्भातले सत्य तातूंत होलमतात. ताजेर चर्चा जावपाक जाय. शिवाजी महाराजा बद्दल कोण ताका उवेखणी करना, कोण तो कमी लेखना. चर्चा ती ताज्या नांवान राजकारण जावचें काय कितें ना. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावान राजकारण जावचें न्ही, हे Exactly. आमची सामकी ठाम भूमिका आसा. Exactly. ते सगळ्या सकल हिंदू समाजाचें दैवत आसा. Exactly. इतलेंच न्ही, संपूर्ण जगाचे ते आदर्श आसा. Correct. आणि सगळे धर्म पंथ हे ते सगळे जाण ते मान्य करता. हय. तेन्ना त्यांचो रिस्पेक्ट दवरून आमी तांच्या संदर्भान भितर उलोवचें आनी वागचें अशें म्हाका दिसता. सामकें. राजूबाब, एक म्हाका गजाल एक विचित्र दिसता की प्रत्येक फावटी जेन्ना आमी शिवाजी महाराज जावं संभाजी महाराज जावं हेंच्या बद्दल जेन्ना उलयतात तेन्ना फक्त शिरकाणाच्यो कित्याक गजाली करतात. तिणी कशें शिरकाण केलें. आतां छावा पिक्चर हांवें मुद्दम वचून छावा पिक्चर पळयलें, खूब सुंदर पिक्चर. Right. पूण युद्ध आनी तेचो पराक्रम ह्या पलीकडे कितलीशीच वळख संभाजी महाराजाची आसा. तिचो मातूय थंय पाय पोसूय आमकां त्या पिक्चरान सामकें. दिसना. शिरकाण तिने ह्याचे शिरकाण केले, त्याचे मुसलमानाची नावं घेवप आणि त्यांचे शिरकाण केले. गोविंद पानसरे, कॉम्रेड गोविंद पानसरेचे शिवाजी कोण होता हे पुस्तक जर Exactly. वाचीत आता माझे म्हणणे वास्तविक तुमका खूप शिवाजी जणांना महाराजाच्या बऱ्या शिवाजी महाराज हे पहिले मनीस जेनी मावळे जे मावळे त्याच्या खातीर लाख मेले तरी चालतील, लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे. याचा अर्थ कितें? लाखाक जगोवपी मनीस हो जगोंक जाय, लाख मेले तरी वयता. सारकें. शेतकऱ्यांक त्यांचे हक्क दिवपी शिवाजी महाराज, जमीन मोजून त्या जमिनीच्या प्रमाणे कर लावपी शिवाजी महाराज, जे वतनदार असले. आज सगळ्यात चड त्रास जर शिवाजी महाराजाक कोणी केलो जाल्यार तो वतनदारांनी केले. आज आमच्या मतदारसंघात प्रत्येक जण वतनदार जाल्लेले आसात. सारकें. आपल्या राज्य शिवाजी व्यवस्थेत महाराजाचो सगळ्यांत चड अपमान, संभाजी महाराजांचो सगळ्यांत चड त्रास कोणे दिलो? आयज आमी शिवाजी महाराजाबद्दल उलयतात. छावा पिक्चरा वयल्यान गणोजी शिर्के प्रकरण आयज महाराष्ट्रात सामके गाजता. गाजता. गणोजी शिर्केन संभाजी महाराजाक धरून दिलो काय अष्टप्रधानांनी धरून दिलो? वाद करपाक खूप विषय असतात. Exactly. आम्ही शिवाजी महाराजाच्यो बऱ्यो गजाली जशें सरान सांगलें की हिंदू म्हणून एक आमचो हिंदूंचो राजा इतलो म्हणजे मानवतावादी राजा म्हणटा हांव. त्याच्या सैन्यान कितलेशेच मुसलमान असले. सो तेका आमी हिंदू धर्मापुरती कित्याक मर्यादित करया? दुसऱ्या समाजाचे लोकूय शिवाजी महाराजाक मानतात जाल्यार तेतून कितें सरळ चुकलें? प्रश्न की तू बजरंग दल आणि हिंदू संघटनाच्या वतीने बीजेपीक पोसवण दिता? नंबर 1. नंबर 2, शिवाजी महाराजाचे सगळ्यात व्हडलो गुण बरो प्रशासक, बरो एडमिनिस्ट्रेटर, जाणे आपल्या धर्मान भितर जाती आणि धर्मा भितर भेदभाव केलो ना. तुम्ही करतात. कोण? आमी करता? हय. आमी कित्याक करता? तो म्हणटली तू राज्य व्यवस्थेक निक्षून कित्याक सांगना बरे तरेन एडमिनिस्ट्रेशन कर म्हणून? शिवाजी महाराजांचा आदर्श कितलो घेवप न्ही तांणी? छत्रपती शिवाजी महाराज हे आयज तांणी सांगले त्या प्रमाणे एक आदर्श राजा आशिल्ले. 350 वर्सांच्या हितून भितर अंधकारान भितर एक कशा पद्धतीचे राज्य आसचें हे छत्रपती शिवाजी महाराजान दाखवून दिले. सारकें. आणि तितून भितर महिलांचो सन्मान कसो आसतो, तांणी सांगले त्या प्रमाणे शेतकऱ्यांचो सन्मान कसो आसतो, तांच्या एखाद्या कुस्कुटाक सुद्धा सैनिकान हात लावचो न्हय अशी तांची ऑर्डर आशिल्ली. ताजी आपल्या मित्रांक कशा पद्दतीन सांबाळटालो तो, तानाजी जावं बाजी प्रभू जावं आणि कोण सगळे त्याचे सहकारी जे आशिल्ले आणि जे तांणी सांगल्या प्रमाणे मरणाक तयार जाले. तांकां खबर आशिल्लें की आपलो मृत्यू आसा म्हणून. प्रत्येकाक पालखेन बसले तेन्ना, त्याच्या बेडचेर न्हिदले तेन्ना, सगळी कडेन बाजी प्रभू जेन्ना खिंड लडयतालो तेन्ना, जाल्यार सुद्धा त्यांच्यानी शिवाजी महाराजाक कित्या खातीर इतलो जीव ताणें अर्पण केलो हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचें व्हडपण. आणि इतलेंच न्ही, स्वताची मुद्रा, ताची स्वताची मुद्रा आशिल्ली. आमशेकर बाब इतिहासाकडल्यान धडो घेवन आमी शिवाजीक जर आदर्श महाराज त्याचे प्रमाण यांच्यानी राज्य चलोवचें जालें. चलयतात. आता तो प्रत्येकाचो ह्याचो हे आसा एनालिसीस एनालिसीस आय हॅव नॉट डन दॅट इज सरकाराक कान धरपाचे अधिकार. सरकार म्हणजे कशें आसा, प्रत्येक मंत्री आसा, मुख्यमंत्री आसा, आमदार आसा, वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आसा. एखादो बरो आसता, एखादो आतां मोदी सारको बरो आसा अशें धरुया आमी. हाचो अर्थ कितें संपूर्ण 100% बरें आसा अशें म्हणपाक शकना आमी.
सो बरें आसा तेंचो आदर्श बाकीच्यांनी घेवचो आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आदर्श घेवन सरकार चलोवचें जाल्यार हे खरें शिवशाही आसा अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. पळय, सगळ्यात पयलीं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. या लोकांक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मानता पूण केन्ना तुजें अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जर म्हज्या स्वातंत्र्याचेर गदा हाडटा जाल्यार तें अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य परत तोच प्रश्न, तू ताच्या घरा वचून रातचे 10 वरांचेर ताका त्रास दितलो. त्रास खंय दिला चर्चेक गेल्ले ना, चर्चेक टायमींग वचूना. तुम्ही एक वेळ म्हणटाले की रातचे नाका म्हणून चर्चेक तांची भास पळय, भास आतां तांचो कशी उलोवपाचो आसा? टोन पळय, पळय. ते आतां ते तरणाटे भास म्हणून तांणी कितें काय करूं ना, एक पावल फुडें वचूंक ना जावं आनी कितें आसा थंयच्यान उलयले ते आवाज चड. आतां म्हगेलो सुद्दां सुरवातीक आवाज चड मोठो आशिल्लो, आतां हांवें नॉर्मलचेर हाडला. सो ती एक गजाल जावं येता. तें डिपेंड अपॉन द एज अँड युअर कमिटमेंट टुवर्ड्स दॅट सब्जेक्ट. बरें, आमच्या कार्यावळीचे निमाणे कडेन पावल्यात. म्हाका तुमचे कडल्यान सगळ्यां कडेन जाय, गोंय हाका एक सामाजीक सलोख्या खातीर देशभर वळखतात. अशे तरेचे इशू तूं म्हणले, दर शिवजयंतीक एक विशय काडटात, लोकांचें लक्ष वेगळे कडेन व्हरपाचो प्रयत्न करतात. एडमिनिस्ट्रेशन कशें चल्लां हो वेगवेगळो ताजेर डिबेटेबल विशय. फुडें वचप कशें अशे तरेचे प्रश्न निर्माण जातात. आमी पत्रकार आमचें काम बरोवप, सरकारची दोंगा पोंगां दाखोवप, त्रुटीचेर बोट दवरप, इतिहास उस्तून काडून तातले बरी माणकां मोतयां जी कितें आहा तें लोकां मुखार दवरप, हें आमचें काम. अशे तरेन जेन्ना डिस्टर्बन्स जाता तेन्ना आमकां हो दीस इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी. ना राजू बाब, म्हाका म्हणजे तुमच्या दोगांय परस हांव खूब ल्हान, पूण म्हाका दिसता कितें जाणा की गोंया बाबतींत अशी विचित्र परिस्थिती जाला की गोंयचो इतिहास मेन म्हणजे आमकां शिक्षणीक पद्दतीन आमकां गोंयचो इतिहास शिकोवंक ना. जेन्ना जेन्ना कोण तरी तो इतिहास उरकून काडपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तेन्ना कोणाक तरी तें दिसता की आपल्या खंय तरी सेंटिमेंटाचें वास्तव जें आसा गोंयच्या इतिहासाचें न्हू तें खूबच विचित्र आसा. आमी 351 वर्साची राजवट म्हणटा पोर्तुगीजाची. आयज आमी कोण आनी गोंयांत परिस्थिती अशी जाल्या की सत्य जर उलयत जाल्यार तें कोणाक परवडना आनी त्या खातीर सगळेच असत्य उलयता आनी जेन्ना कोण तरी सत्य उलयता त्याच्या विरोधान ही परिस्थिती जाता. भारताचोच इतिहास सगळो चुकीचो बरयलो आसा. उदयबाब भेंब्रे हे एक विचारवंत, गोंयच्या बाबतींत तेंचें काम भरपूर आसा. पुणून खंय तरी आतां ऑफकोर्स तांणी कशी भुमिका मांडची, तांणी खंयचे विशय मांडचे हें आमी ठरोवपाक शकना. पुणून एक व्यक्तिमत्व जेन्ना आमी एका व्यक्तिमत्वाच्या संदर्भान जेन्ना उलयतात, भाऊसाहेब बांदोडकराच्यो सगळ्यो वायटूच गजाली तांकां कश्यो दिसतात. भाऊसाहेब बांदोडकराच्यो कांय बऱ्यो गजाली आसात. शिवाजी महाराजा बद्दल फाटल्या फावटी तांच्यांनी अशेंच कितें तरी शिवाजी महाराजा बद्दल उलयल्ले तेन्नाय वाद निर्माण जाल्लो. आतांय ते शिवाजी महाराजा बद्दल खुबश्यो बऱ्यो गजाली आसात, त्योय उलया न्हू. सो हांव म्हणटा की तें तुमी उलोवंक जाय काय ना उलोवंक जाय हो तुमचो विशय, पूण म्हाका तो खोडून उडोवपाचो अधिकार आसा. तो सचिन मदगे, सावनी शेटयेन ज्या तरेन खोडून उडोवंक जाय त्या तरेन ताणें उडयलो, पूण त्याच्या घरा वचोन जो कितें प्रकार घडलो पळय तो अजिबात बरोबर. संदीप बाब सांग. हय, म्हाका एक लार्जर पॉयंट करपाक जाय आनी हें आमचें शिक्षणाचें. आज तुमी पळयतात का इतिहास जेन्ना भुरगे शिकतात तांकां एक चॅप्टर हिस्ट्री बुकान आसता आनी तो चॅप्टर तांणी पाठ करपाचो आनी त्याच भशेन तांणी बरोवपाचो. म्हणजे जे हिस्टोरियनान तो स्वता रिसर्च करून बरयल्लो आसा. आमकां आमचे इंडिपेंडंट इन्क्वायरीचे कांयच करपाची गरज ना, फक्त पाठ करून ते बरोवंक जाय. म्हाका दिसता कल्चर थंयच्यान चेंज जावपाक जाय. ल्हान भुरगे जेन्ना हिस्ट्री शिकतात तांकां सगळ्यांक सांगपाक जाय तुमी तुमची ओन रिसर्च करात. प्रत्येकाक रिसर्च करपाक दिवपाक जाय. वेगळे वेगळे रेफरन्सीस प्रत्येकान शोध काडून ताजेर तांणी आपापले हे बरोवंक जाय. बरोबर आसा तुमी आनी तशें समजा प्रत्येक भुरग्याक ल्हान भुरग्याचे आमी सोडत युनिवर्सिटी लेवलाचेर आमचे कडेन कांय बरे रिसर्च करपी लोक आसात. तांणी म्हजे कोतान इतिहासा संदर्भान आतां नवी पुस्तकां, नवो उजवाड घालपी रिसर्च हो फुडें येवपाक. ल्हान भुरग्यांक सुद्दां एक कशे तरेन आज कितें आसा, आज इंटरनेटान इतल्यो गजाली तुमकां मेळटात, बशिल्ल्या कडेन घरा बशिल्ल्या कडेन मेळटात. म्हाका सुद्दां कितें तरी शिवाजीचें जाय आशिल्लें, हांवें थोडे रिसर्च केले आनी म्हजो लेख बरयलो फेसबुकार. सो भुरगे सुद्दां आज भुरगे हुशार आसा. आज भारताचो इतिहास हो कम्युनिस्टांनी आनी गेल्या 60 वर्सां भितर चुकीचो बरयल्लो गेल्लो आसा जो आमी शिकले. तातूंत आतां तुमी जे रिसर्च करता म्हणटा तितून खुबशे भुरगे ते रिसर्च करून बरोबर आतां सांगपाक लागलेले आसा. कार्यावळ सोंपयतना इतलेंच म्हणून की इतिहास, राष्ट्रपुरुश, समाज, न्याती हें सगळें बरोबर आहा, पूण ताज्या
आनीकय वयर आहा म्हणटा आमची डेमोक्रेसी, ती आमी तिगयले, कोणी तिगयले? विचारवंत, लेखक, पत्रकार, समाजातले वेगवेगळे घटक जे उलयतात, जे वोकल, ताणें ही टिकयली न्ही. आनी ती टिकता म्हणून तर आमच्या समाजातलो सलोखो टिकता न्ही. वायट कितें जाता ताजेर बडी मारप, इतिहासा संदर्भान कोणें कितें विधान केलें तें मागीर मुख्यमंत्र्यांनी करूं, ताजे संदर्भात एक वेगळो मुद्दो मांडून वेगळो इतिहास दाखोवप, हें आमचें विचारवंताचें काम न्ही. हे चुकीचो दाखोवंक जायना. चुकीचो कोण ठरयतलो? तूं ठरयतलो? इतिहासकारांनी मदगेन दाखोवन दिलें न्ही भीमराव चुकीचो उलयलो म्हणून. मदगे सुद्दां, म्हणून मदगेची राजू मुलाखत, बाबाने- मदगेचे सगळ्यात चड लेख गोमंतकान छापल्यात. मदगेचो सगळ्यात पयलो इंटरव्यू टीव्हीचेर हांवें घेतला. बरोबर. 1 वर्स पयलीं हो इंटरव्यू आयला. सो तो इंटरव्यू येवनूय ताजेर समजर ते आयकून घेना आसत, जर लोक जर वेगळे वेगळे विचार म्हणून घरा कडेन वचून जर धमकायतात, जाल्यार मागीर इतिहास हो वेगळो जातलो. गोंयाक आमकां आमचो सलोखो राखपाचो आहा. गोंयान आमकां जे पळय कितें एक वेगळें कल्चर दिलो, तें कल्चर कित्यातल्यान आयलां? वेगवेगळे समाजांतले लोक जेन्ना वेगवेगळे उलयतात, वेगळो संघर्श करतात, आनी तातूंतल्यान आमची अस्मिता जी आमी म्हणटात, ती अस्मिता ज्ञाती धर्माची अस्मिता न्ही, ती गोंयची अस्मिता, आनी ती आमकां सांबाळपाक जाय. म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यावळीचो संदेश तोच, कोणाक गुंडगिरी करपाचो अधिकार आमी दिवंक ना. हिंदू धर्माची मक्तेदारी फक्त तुका येवना, आमी सगळे हिंदू आहा. सो अशा परिस्थितीन भितर म्हाका आमी दिसता तुमकां जागृत करतात, ते आमचें काम जावना. आता आम्ही सारखे जागृत झाले. सो आतां दोघे जागे म्हणले, आतां आमी सारके जागृत जाले आनी फक्त ज्ञाती आनी फक्त कांय धर्माच्यो संघटनांनी सगळे गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा. कारण आमकां जी पळय लेगसी दिल्या, ती लेगसी बरें गोंय फुडें व्हरपाची, ती लेगसी चलोवप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य, सगळ्याची लागणूक. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता मोठें बलिदान दिवन सुद्दां ही लेगसी आनी हो जो पळय वारसो आहा तो आमी फुडें चलोवपाचो आहा. तुमी तिगूय जाण आमचे कार्यावळी आयले, मोहन बाब आमशेकर, तूं, किशोर आनीक संदीप हेबळे, तुमकां हांव मनांतल्यान तुमचे उपकार मानता. तुमकां खूब खूब उपकारी आसात. तुमी आमकां हांगा आपोवन आमचे विचार मांडपा खातीर सगळ्यांकूच. नाही, तूं आयो मुद्दम न्ही, म्हाका हें आशिल्लें की तूं येतलो कारण आमकां तूं जाय आशिल्लो हांगा. कारण तूं ही पालक संघटनेचो गोंयचो मुख्य तूं. आनी तुवें जें पळय कितें तुजें कितें जें पळय धोरणां न्ही, ते तुजे कार्यकर्त्याकय तुवें घालून दिवपाची गरज आसा. की एक कशें जाता, प्रत्येक जर कार्यकर्तो उठून आपल्याक जाय तें करपाक लागलो न्ही जाल्यार अनार्की जातली. तुमच्या सुचनाचो आमी खूब खूब आदर करतात. त्या पद्दतीन फुडें आमी वचपा खातीर प्रयत्न Thank you. करतले. हिस्ट्रीचेर सदांच एकाडेमीक डिबेट जावची, जावपाक जाय. नॉट सेंटिमेंटल डिबेट. एक्झॅक्टली, गुड पॉयंट. हिस्ट्रीचेर, इतिहासाचेर भावनीक दृश्य न्हय जाल्यार सत्याचो पाखो घेवन सत्य आनीक मुखार व्हरपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जावपाक जाय. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.